नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. येवकार तुमकां सगळ्यांक इन वन मोर एपिसोड ऑफ गजाली. आनी आयज आमच्या बरोबर अशेच एक आर्टिस्ट आसा जे आमकां फिल्मांनी, गोंयच्या जायत्या फिल्मांनी दिश्टी पडले, तशेंच हिंदी कांय सिरियलांनी आमी तांकां पळयल्लें आसा. एंड नाव एका वेगळ्या अवतारान, एका नव्या रुपान आमी तांकां वळखता किंवा तांचे कडेन तांचे व्हिडियोज आमी पळयता. कोण आसा आनी ते वेगळो अवतार कितें आसा हें तुमकां थोड्या वेळान कळटलें. पूण सद्या तरी आमच्या बरोबर आसा वेरोनिका फेर्नांडीस. वेलकम टू द शो, वेरोनिका. Thank you. सो वेरोनिका, सगळ्यान पयलो प्रश्न एज युजल हांव सगळ्यांक विचारता, लॉकडावनान तुवें नवीन कितें शिकलें? रांदपाक शिकलें ऑर नवीन कितें शिकलें नवीन? रांदपाक बी पयलीं जातालें. I am good in cooking, कुकिंग. but I started making videos. ओ, दॅट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट जो तुज्या सद्याच्या लायफान घडटा तो. ताजे बद्दल उलयतले आमी. बट इन अदर आस्पेक्ट्स हो लॉकडावन जो आसा न्ही, तो खूब जाणांनी तुवें जशें सांगलें की बरें करपाक किंवा बऱ्यो गोश्टी, इनोवेटीव गोश्टी करपाक यूज केलो. बाकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो लॉकडावन कसो कितें पळयताले तूं? See, पयलीं म्हणजे lockdown is like, first thought came into my mind ki, oh my God, lockdown करतली कितें? Like, 20 days staying at home. But then now, like, for me, lockdown has been a journey. I learned many things. And main thing म्हणजे हांवें नोटीस केलं, I don't know how many people have noticed it. Dogsank बी मरे abandon खूब, like, I came to know through Instagram. मागीर थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की okay, dogs, puppies. So I adopted 2 dogs. One is small puppy and one is 1.5 year old. अरे वा, So क्या बात है. I said, at least, त्यांका घर मेळ्ळें, like, loving family. And I'm lovable, like, towards dogs. Animal lover. क्या बात. ओके, सो जांकां खबर ना तांच्या खातीर पयलीं सांगता. म्हाका दिसता खुबशे जाणांनी तुका फिल्मांनी, कोंकणी फिल्मांनी पळयलां आसतलें. इन होम स्वीट होम, राखणदार, 7 days आनी लेटस्ट जे हालींच रिलीज जाल्ले तेन्ना सुद्दां आमी ह्या फिल्मा बद्दल उलयले, पेद्रू पोदेर. सो फिल्म करियर जो आसा किंवा एक्टींग फील्ड जी आसा, ते कशी कितें सुरवात जाली ह्या फिल्डाची तुज्या लायफान? Actually सांगपाचें म्हटल्यार I never thought I'll be an actor. म्हणजे म्हाका केन्ना अशें चिंतपूय येवंक नासलें की I'll be an actor, I'll do this. But actually dancing and म्हाका चड, like, I used to love dancing in school, college, and सदांच first, second येतालें. So तेन्ना डान्स इंडिया डान्स शो येतालो झी टीव्हीचेर. तर मागीर हांवें, like, I spoke to my mom. I said I want to do. So my mom said ki it's in Mumbai. थंय वयचें पडटलें, it's not here. So हांवें हांगाच्यान admission form भरलें, Terence Lewis Academy dance. So from here I went there. I started doing dance. That was diploma, basic form of dance. But as you know, when you go to other place, my तुझे आनी friends जाता. So most of the in my group, ती सगळी actingची असली. Like, at least 15 तरी आमच्या ग्रुपान, everyone was in acting. So they're like, why don't you come with us? Come. My थंयच्यान actually I didn't thought की हांव करतलें. हांवें म्हणलें चल करया. So I filled a form from Anupam Kher Academy. June आसा तें. And from there I started my journey. Still I was not knowing ki okay, admission form fill kele and then started classes and all. Still I was thinking चल टाइमपास आहे, घरा वयचे परस 3 महिने कंप्लीट जाल्ले. घरा वयचे परस at least we'll do, 1 month हांगा काडटले. But as I was doing the classes, सरान आमचे अनुपम खेर आसा, he used to come, सगळ्यांक सांगताले. So one day he told me in front of everybody, briefing दितात तेन्ना, that Veronica, you have to do this. You have to take this as your career because you are very expressive. So then I realized, okay, I'm good into this and I should go ahead. Because dancing and म्हाका दिसतालें की I'm perfect. But when I went there, I came to know की म्हाका काय जायना. फक्त ते Bollywood danceच जाणा. Not that hip hop and all those kind, locking, popping, ते जायनासलें वेडे. So that's how my journey started. So in which year this was? Like when you joined for Terence Lewis Academy? 2015.
Yeah. 2015. So from there you started your journey. So schooling खंय जालें? Schooling, college खंयसर सगळें? माझे स्कूल हांगा कलांगुटान, माझे कॉलेज हांगासर कानोळे जाला. ऑल एवरीथिंग इज हियर. Okay. So after that तुवें acting course केलो and then you एक first म्हाका दिसता एक serial आशिल्लें on crime based तुवें जो केलो. After acting course, like they just give you a platform. त्याच्या उपरांत like you don't become an actor, right? It's just a learning. Still बरोबर. you can't say you're an actor. What you can learn actually basic कितें आसता पळय, like camera techniques, how the camera is, the ते तूं शिकता थंय. But बरोबर. still after that is the real struggle. So after that I started my acting in the theater. So I joined theater in Indrayani Theatre Group, then Cadence Theatre Group, then I went to ABBS Theatre Group. So at least for 3 years I was into theater, Hindi. Yeah, the खंयच्या वर्सा from 17 I guess. No, this was 2015 till 2018 I was doing it. I was coming in and in out what's on, and I used to do it. Okay. But every I still remember every week I used to come home Saturday Sunday for a back because of it's येस. सो खूब मेहनतूय घेवची पडटा समजा सक्सेस जावपाक जाय जाल्यार तितलेंच खरें. आनी आफ्टर दॅट फर्स्ट जो तूं जशें तुका विचारलें की क्रायम सिरीज तुवें केल्ले, क्रायम सिरियल केल्ले इन हिंदी, ताजे बद्दल थोडें कितें सांग. हाव इट स्टार्टेड एंड ताजे बद्दल म्हाका इन ब्रीफ थोडें कितें सांग. I started it with the audition. हांवें ऑडिशन दिल्लें and it was 3 years back. तेन्ना हांवें राखणदार मूवी हांगा केल्ली and I have done Home Sweet Home 2 जाल्लें म्हजें तेन्ना. त्याच्या नंतर actually after that. So this was crime series film and it was role of sub inspector जे माझ्या हायटीक बी तितले येनासलें, but then it was challenging for me. ओके. सो they हे had कोंकणी फिल्म्स केल्या उपरांतची गोश्ट आशिल्ली. after 2 films. ओके. सो कोंकणी फिल्म्स जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना गोंयांत पयलींच खूब कमी जाता. त्या टायमार तुवें जेन्ना राखणदार किंवा होम स्वीट होम ह्या फिल्मा कडेन असोसिएशन कशें कितें जाल्लें तुजें? सारकेंच. Actually, to tell you the truth, now that time there were no female actresses. I guess there were, or maybe the time I started acting in, I was opposite the sir Prince Jacob. I was opposite him, so I didn't thought ki okay I'm working opposite him as a wife. I didn't thought about the character, what I'm playing or what role I'm been played in that film. But for me matters was like I need the experience. So Rakondar movie sudha I did that film, but that is like a journey. You learn. It's like a one step ahead. First tuji movie, like it was my first film, so it's always closer to my heart. क्या बात आहे. एंड देन होम स्वीट होम आणि मागीर 7 days आणि आतां पेद्रू पोदेर ही फिल्मां कंटिन्यू तुजी येत आशिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटाली. सो येस. बट पर्सनली जर तुका विचारपाक वचत जाल्यार तुका खंयचे फिल्ड चड आवडटा, थिएटर ऑर फिल्म? म्हाका ट्रिकी क्वेश्चन आसा, बट येस यू कॅन आन्सर इट. Actually, I love theater. हांवें इनफॅक्ट लास्ट इयर गोंयान खूब थिएटर जे डिरेक्टर आसा तांकां म्हटलेलें सर कास्ट मी. and they said to me, Veronica, no, you are made for films. But I said, sir, I want to work. I want to, because I have done theater most of my life. I have been on the stage. And the maja yeta re theateran, on the stage, perform in front of the audience. That is different. And it's more fun. But yes, you have to be, if you want to be a professional actor, you should know camera tactics also. बरोबर. And the angle and how to pose. आणि आमच्या थिएटरान कशें आमी चड हावभाव करचे पडटा. You have to enact so that Larger the than last life. person. Yes, but in the camera if you do, then it's overacting. So Exactly. that's
बरोबर. एक बारीक गजाली आसता ज्यो कॅमेरा खातीर आसता, म्हणजे बारीक कॅमेरा इट्स टायट फ्रेम आसता, त्या टायमार तुमकां एक्सप्रेशन कितले लार्ज, कितले कंट्रोल दिवपाक जाय हें सगळें शिकचें पडटा ऑफकोर्स. एंड थिएटर बिकॉज एक थिएटराची बरी गोश्ट आसा की तुका रिटेक्स नासता. तुका थिएटरान जें कितें तूं ऑन स्टेज करता दॅट इज फायनल ऑडियन्सा खातीर. दोनूय मिडियम तितलेच पावरफूल आसा. वी रिस्पेक्ट बोथ द मिडियम एंड दोनूय मिडियमान तितलेच काम करपाक मजाय बीन येता आनी लोकांक आपली कला दाखोवपाक खरेंच तितलीच मजा येता. वेरोनिका, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो म्हळ्यार सद्याचो हांवें जेन्ना इंट्रोड्यूस केले तेन्ना एक नव्या अवतारान तुका पळोवपाक मेळटा. आमी जायते व्हिडियोज म्हाका दिसता व्हायरल जाल्ले आसा तुजे, जे ऑन डिलिव्हरी बॉय म्हणा किंवा बाकीच्यो गोश्टी, रिपोर्टर ऑर अशा बारीक बारीक व्हिडियोज तूं करून एक फनी व्हिडियोज करून घालता ह्या वेळार. लोकांक हांसोवपाचो एक प्रयत्न करता. हाव इट स्टार्टेड बेसिकली? Honestly, it started because of the lockdown. How, like, I was fed up. Kide kartele, and you have to see as an actor, amka, like, in the amka initially shikaille, like, in the classes, acting classes, that you have to keep on practicing in front of the mirror or be there, enact yourself. So acting, so like, kide kartele. So I started just doing a, small video. I was not knowing म्हाका खबर ना viral जातले म्हणून. I म्हटलं करूया. लोकांक, like, my friends and all, they said, wow, put it on YouTube channel open केलो. I started posting, but I really didn't know की कोणे Facebookar घातलो, because I didn't put it on Facebook. Delivery boy. Okay. Yeah, one person posted on Facebook आणि म्हाका ते तिसरे दिसा कळ्ळें की अरे तुझो व्हायरल जालो व्हिडिओ. I said कोणे घातलो? So then I started knowing ki, okay, I can do this. People are loving it, my characters. So that's how, just an hobby, just sitting at home bored. So I started doing it. Kai special recipe na ditun, Mr. ओके. बट हे जेन्ना लोक तुका फोन करता, जेन्ना ब्लेसिंग्स दिता, कशें दिसता सगळें पळोवन? म्हणजे एक फनी वेन घेता, लोक पळयतात, एन्जॉय करतात, एंटरटेन जातात, बट ताज्या फाटली जी कला करपा फाटली मेहनत आसा ताज्या खातीर तुका ब्लेसिंग जेन्ना करता, हाव इट फील्स? I really feel good, and Sachin, to tell you the truth, it's really, it's a real big blessing to see that people, like, they, when you post something and when they say, bless you child and all, and then I feel so good. Oh, like, at least in the lockdown, if I'm making somebody laugh, and because of me, if they're laughing, like, there are so many comments where they say ki आम्ही आता तुटले आणि, like, we saw your this video and we are laughing. बरं दिसतं, ki okay चलो, you are making somebody laugh. So क्या it really feels blessed, sort of. Yes. क्या बात आहे. सो वेरोनिका, तुजो पर्सनली फेवरेट व्हिडिओ खंयचो तुवें आतां पर्यंत केल्लो? Mazo personally, actually, I'll tell you, the delivery boy is not my favorite, but when I was doing the delivery boy, I was keep on laughing. म्हणजे editing सुद्धा करताना मला हांव हसताले. So, but there is one more video, girlfriend boyfriend. So Okay. that one is my. ओके, चलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ह्या व्हिडिओचं एक ग्लिम्सेस आमी पळोवया. हॅलो, कितें करतालो रे? पबजी. आणि तुका कॉल केल्लो मरे वॉट्सॅपार हांवें, व्हिडिओ कॉल. नोटिफिकेशन येना न्हू. ऐक रे, तुवें काल ते मारियाक बर्थडे विश केल्लो ना? नाही, अशेंच विचारतलें. ताचो बर्थडे आसलो न्हू काल, म्हटलें हांवें करूंक ना. बरें, एक काम कर, वॉट्सॅपार मरे आमच्या दोगांचो फोटो घाल, स्टोरी, आनी कॅप्शन घाल, लॉकडावन एक्सिडेंट जाला न्हू, सो मिसींग मी बी म्हणून. चल, बाय. एका दिसता म्हाका खबर ना म्हणून हो ते मारिया कडेन उलयता इंस्टाग्रामार. वॉट्सॅपार म्हाका काडलें न्हू, ऑनलायन बी आसता म्हणून. दोगांय. आनी ते हेका म्हणटा, थँक्यू सो मच माय डियर फ्रेंड. हेणी विश केला न्हू तेका राती.
दाखयता हांकां दोगांयकूय जालें न्हू काबार लॉकडावन सोमतें फेस टू फेस मेळटा आनी ब्रेकअप करून उडयता जड्डो खंयचो आनी ती हिरोईन समजता. ओके, सो ह्यो आशिल्लो व्हिडिओ आनी अशेच जायते व्हिडिओज वेरोनिका फर्नांडीस हाज्या फेसबुकाचेर तुजे सगळे व्हिडिओज आसा न्ही वेरोनिका? I have, yeah, most of them, but माझे मरे युट्यूबर असता, so one by one day I'm posting it. आणि युट्यूब चॅनलाचें नांव कितें? Insane World of Vero. इन्सेन वर्ल्ड ऑफ वेरो. अभी खुदा चेंज नाव. बट हें नांव दवरपाचें फाटलें रिजन कितें आशिल्लें? इन्सेन वर्ल्ड ऑफ अरे videos तू पळय, you should watch my videos, they are insane. There is a logic, but still there is something which is insane. So I thought of keep. पूण येदें व्हडलें नांव कितें? म्हणजे एक शॉर्ट करून कितें दवरूं शकता आशिल्लें न्ही. My world is small न्ही रे. So my Veronica's insane world. इन्सेन वर्ल्ड ऑफ वेरो. वा, सो हो चॅनल नक्की लायक करा, पळयात अँड एन्जॉय करात व्हिडिओज. वेरोनिका, सो हे जालें तुजें पर्सनल लायफ एंड देन करियर आनी ह्यो गोश्टी. कांय गोश्टी हांव तुका विचारपाक सोदतां. पर्सनली तुका कितें आवडटा, गोंय काय मुंबय? गोवा. हांवें मुंबय वचून 2 वर्सां जालीं हांव, अँड आय कांट स्टे देर. एवरी वीक येतालें हांव घरा. Obviously यार, गोंयचें जेवण खारो. You watch my videos, I say खारो खारो in every video because I love खारो. And definitely ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. म्हाका सांग, विच इज युअर फेवरेट फिल्म? 7 Days, राखणदार, होम स्वीट होम 2 काय पेद्रू पोदेर? अँड वाय? Pedro सांग. Pedro Poderan, see, honestly, I'll say this, but Pedro Poderan maka screen presence दिल्या. माझी acting abilities I could show. People have seen me acting, and आणि काय ना, Pedro Poder. आणि काय म्हणपाचें ना. ओके ओके, दॅट्स रियली नायस. म्हाका सांग, वेरोनिका, फ्री टायमार वेरोनिका कितें करता? Free timer, actually, see, I am doing an acting, plus I am into stock market. Means I do trading. So आता ते बंद झालं, तर I am doing video. येस, यू टोल्ड मी दॅट यू आर इन टू स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग बिझनेस. म्हाका सांग, हाज्या बद्दल थोडें कितें सांग. हाऊ कम यू लँडेड इन दिस फील्ड? This was earlier, before starting my acting. I was into this. This is my actual, what I'll say was started, like, from the base of mine. ओके ओके, बट हाऊ इट वर्क्स? लायक म्हाका पयशांचो इतलो हें ना, नॉलेज ना, कशें हँडल करप, कशें सेव करप, हें तर अजिबात म्हज्या तकलेन केन्ना नासता. पर्सनल लायफान जर म्हाका विचारत जाल्यार. बट येस, हे खूब गरजेची गोश्ट आसा. बट हाऊ इट वर्क्स, आनी ताच्या बद्दल, तुज्या कामा बद्दल, ह्या कामा बद्दल आमकां थोडें कितें सांग. See, you need a time for that also. तुका खूप time असपाक जाय. You can't just go today and invest केले, and there are, and I do day trading. I don't do like, आता invest केले, and there are people who invest today and then they will remove out after 2 or 3 months. But I am a day trader. So what I do is I buy, I sell, I buy, I sell. So maka koshe, like, I have to be there 24 hours in front of the screen. So you need a proper network, proper net, and obviously you need a time for that. So as of now, सो lockdown लॉकडावना has खातीर. been, बरोबर. yeah. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरोनिका, म्हाका सांग, कोणी केन्ना तुका अशें स्कुलान किंवा कॉलेजीन लव लेटर बीन बरयला? Yeah. या. Yes. एंड वॉट, हाऊ वॉज दॅट लेटर? लायक कितें आशिल्लें ताचेर? बरें तरी बरयल्लें आशिल्लें? अरे कितें म्हणटा, बरेंच आसतलें न्ही. Actually, नो, बट काय लव लेटरां मातशी खंयच्या खंय आसता न्ही, म्हणजे कितेंय बरयलेलें no, आसता. no, no. I remember in my school, कोण जाणा तो, I don't know him, but तेणी love letter माझ्या बॅगान घातलेलें, and later my mom came to know that love letter. ओ माय गॉड. Then, yeah. खंयच्या Then स्टँडर्डान हे? this was in 8th standard, 13 years. मागीर कितें जालें? अरे, my mom went to the headmaster, principal, and she asked की तुमका म्हणटा भुरग्यांक कळना तुमका न्ही हे. So there was big issue in the, after that nobody dared to write any letter to me. सगळ्यांक खबर आसलें in the school, okay, हेजी mom is dangerous.
Okay, mom is dangerous. Okay, so next question. कॉलेजीन असताना तुझ्या फ्रेंड सर्कलाचो ग्रुप बीन आशिल्लो. Yeah, I had 2-3 offers. So what was the craziest thing you did? Like अशी विचित्र गोष्ट अशी कितें केल्ली? Can you remember? म्हाका मरे आमसण खूब लायक you'll Okay, okay. you'll No, see no. this in the TV boy also. I say amsan, go it's a two and all. But yeah, those times chichore used to have na in school also. खुबशा चलयांक चिचो बीन आवडटा. अशी कितें कितें खास आसा ह्या गजाली? सांग. आमट आसता म्हण. आंबट आसता. खुबश्यो गजाली तुज्यो ज्यो लोकांक खबर नासल्यो पळय त्यो आज भायर सरता, लोकांक कळटल्यो. आनी तुज्या व्हिडिओतले चडशे वर्ड्स कित्या खातीर आसा हे बीन लोकांक कळटले आयज. ओके, यू सॉ टिकटॉक वर्सीस यूट्यूब वॉर. Yes, I see. So, what's your take on this war? See, I respect both the platforms. Okay, TikTokers are TikTokers, YouTubers are YouTubers, and me as an actor, I'll respect both the platforms because I can act here also, I can act here also. So why to make kirak chara mara. I posted this also that why you all are fighting, differentiating, and I accept the fact that many things are going and all which are not good, but here also the same thing, right? So just Barabar. because pointing out just because of one person doesn't make a sense. You understand? सो म्हाका दिसता खूब फ्रँकली सगळे आन्सर्स दिला तुवें. खूब बरी बरी आन्सर्स दिल्यात. ज्यो गोश्टी कोणाक खबर नाशिल्ल्यो तश्यो थोड्यो गोश्टी कळ्ळ्या. अँड आय लायक युअर लव लेटरवाला पार्ट. अँड थँक्यू व्हेरी मच. तूं टायम दिलो आमकां. अँड लेटस्ट व्हिडिओ तुगेलो पुजा बेदीचेर आसा थंय लोकांनी म्हाका दिसता खूब पसंत केला, पळयला आसतलो. अँड वेल टाटा बाय बाय म्हणच्या पयलीं तुजी लास्ट मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर वेरोनिका तुजे कडल्यान. Watch Goan films, support Goan films, and ज़्यादा तितले actors passionate for acting. Please come and act into acting, especially आमचे गोंयचे movies because we need it, right? We need new talents. आणि आमच्या गोंयान आतां असले बरे like we are getting new films. You must have seen कितले talent आसा, even a directors, even a producers, and that's how आमचे मागीर आमचो mass वाडटलो. We'll get coverage to the people, we'll get more audience. बरोबर. That's it. गोष्ट लक्षात दवरात. आमचे गोंयची फिल्म इंडस्ट्री आसा ती तितलीच पावरफूल आसा. बरी बरी फिल्मां येता ताका मदत करपाक तुमची गरज आसा. तुमी भायर सरोन थिएटरांनी किंवा जंय खंय पिक्चरां लागता, मुवीज लागता ती पळोवपाक वचप भरपूर गरजेचें आसा. पयले फिल्म आमचे गोंयचे, परत एक फावट तुमकां जेंकां खबर ना तांच्या खातीर एक बारीकशी एक ट्रिविया. पयले फिल्म आमचे गोंयचे 1950 मोगाचो आवडो हे फिल्म रिलीज जाल्लें. तेन्नाच्यान जायतीं फिल्मां आमच्या गोंयची अशी गोंयान रिलीज जाली. कांय तेंप मदीं एक गॅप पडलो, बट 2004 नंतर दर वर्सा एक किंवा ताच्या नंतर 2012, 2011 नंतर 4-5 ते 7 फिल्मां पर्यंत दर वर्सा घेवपाक लागिल्ली आसा. सो तुमी ती वचून पळोवपाक जाय, मदत करपाक जाय. आनी इतलेंच तुमचे कडेन मागता. वेरोनिका, तुवें टायम दिलो आनी इतल्यो बऱ्यो गजाली केल्यो आमच्या वांगडा. त्या खातीर देव बरें करूं. टाटा बाय बाय. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. हेलो मैडम, पार्सल वाला. हुई मेला रे तुम, किधर है रे तुम? आपका ये इस पे वो एड्रेस पे लिखा है चप्पल. हाँ, चप्पल? मैडम आपका एड्रेस पे लिखा है चप्पल, नियर चप्पल. अरे वो चप्पल नहीं, चैपल कॉपेल बोलते हैं वो. कपल नहीं है मैडम. कपल? अरे तुझे मायचे का दिले कपल हैं? तू उधर छोटा मंदिर होगा देखो. हाँ, वो मंदिर से सीधा राइट ले लो. हाँ, कॉल करो बाद में. हाँ, किधर पहुंचे रहे? हाँ मैडम, आपने वो राइट लेके बोला था, उधर ही है. मैं इधर ही खड़ा है इधर. हाँ, राइट ले तो उधर तुमको रोज ऑमलेट दिखेगा. रोज ऑमलेट गाढ़ो दिखेगा. रोज शॉप. हाँ, शॉप. हाँ, उसी का उधर आ जाओ. हाँ, सीधा देखो रोज ऑमलेट है. सीधा देखो. ओ आंब्याचे झाड दिसता पळय. आमसाणीचे झाड. अरे वो आमसाण होता है ना, आमसाण. अरे तुम गोवा का कड़ी नहीं खाया
अरे गोवा का कड़ी में होता है वो। करी गोवा का? नहीं मैडम नहीं। तुम किधर से है रे? तुम किधर से है तुम? हाँ, हमसर नहीं पता तुमको, हिंदी भी नहीं आता तुमको, किधर से? मैडम मैं दिल्ली से है मैडम। दिल्ली से? तुम दिल्ली का इधर क्यों रे पार्सल करते हैं? हाँ, हिंदी नहीं आता तुमको, इधर क्यों गोवा में पार्सल कर रहे हैं? मैडम हिंदी आता है मुझे, हिंदी आता है मैडम मुझे। अरे आमसन रे, जो मीठा मीठा होते हैं कड़ी में डालते हैं। हाँ, वो इमली का झाड़, इमली का झाड़ पे आ जाओ। हाँ, सीधा आ जाओ। लो हाँ मैडम, इधर आपने बोला ये झाड़ है ना कोई? हाँ, उधर उधर ही खड़ा है मैं इधर। हाँ, अरे वो झाड़ के पास से ही है ना, उधर ही घर है ना। पायवाट देखो, पायवाट, चल के आओ ना पायवाट। अरे पायवाट रे। क्या ऊपर से आने का स्टेप्स है क्या? स्टेप के तेरे बाप ने पैदा किया उधर है? वो पायवाट से आ जाओ ना। इसे चल के आने का रास्ता, छोटा सा रास्ता है क्या? हाँ, पाथवे। हाँ, ऐसा बोलो ना मैडम। हाँ, पाथवे सब मैं तुमको बता रहे हैं। हाँ, हिंदी तुमको कुछ नहीं आता, तुम वापस जाओ। अल्डीनार हुइंचो हे, सॉन्ग हुइंचे, बाइजुआन हुइंचो, बेगिन यार। सत्यानाश, आगे से ना इसका नाम देख के ना मैं डिलीवरी नहीं लेने का। खाली प्ले लोचा, मेरे को बोलता है हिंदी नहीं आता है, इसको खुद नहीं आ रहा है। छे ऑनलाईन ऑर्डर कोड म्हणून चाले कोणे आणि माझी तोखली बेडार झाली बेश्टी. अहो पिका सांग झाले म्हाका.